नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अंजनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। भाजपाच्या गाबो समितीचे बसकेन गाजलो राखीवतायेचो प्रश्न। मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाला केंद्राकडेन व्हरतले खासा शिष्टमंडळ। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पावली गोंयांत। आझाद मैदानाचेर वचून हुतात्म्यांक ओपली आर्गां। सांगोळड्या घरा गचकीत पेटलो उजो, सुमार 2 लाखांचे लुकसाण। गोंयच्या रान क्षेत्रांत जाली वाड। 2009च्या तुळेन 9300 हेक्टर वाड जाल्ल्याचे केंद्राच्या अहवालांतल्यान स्पश्ट। पोरणी गाडी स्क्रॅप करून नवी घेतना मोटार करांत मेळटली 15 ते 20% सूट। राज्य सरकाराचो निर्णय। चंद्रयाना खातीर फुडली 24 वरां महत्वाची। चंद्रयान 3चो लँडर फाल्यां सांजे करूये लँडिंग। आता खबरो विस्तारांत। भाजपाच्या गाबो समितीन आयज एसटी रिझर्वेशनाचो विशय बरोच तापलो। हो प्रश्न लोकसभा वेंचणुके पयलीं सुटावो करपा खातीर मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षताये खाला शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृहमंत्री अमित शाह हांची खासा भेट घेतले, अशी माहिती सभापती रमेश तवडकार हांणी दिल्या। जाल्यार खासदार श्रीपाद नायक हांणी हे विशीं सोपस्कड सुरू आसात अशें म्हणलां। इतले मजगतीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें 2027 पयलीं एसटी रिझर्वेशनाचो विशय सुटावो जातलो अशें विधान केलां। पयलीं बेजीक वर्क जें आसा तें जावंक जाय न्ही, ते कामाक एक आमची पूर्ण सहयोग केला। हांवें जवळ जवळ 3 मिटींग तांचे डेलिगेशना बरोबर लॉ मिनिस्टर आसतले, आपल्या सोशल त्या खात्याचो मिनिस्टर आसतलो आनी सगळ्या कडेन कोऑर्डिनेशन करून सगळें चालूच आसा। हो, पूण फाटीं ते म्हणटात की दिल्ली 7 दीस रावले म्हणटा, पूण आमकां अर्जुन मुंडान सांगलें म्हणटा तुमचें कांयच येवंक ना म्हणटा, कसलीच लेटराय पावूंक ना। सगळें व्हरून दिलें जाय, हांवें स्वता व्हरून ताका दिलें डेलिगेशना बरोबर तांकां सगळें। ते अशें म्हणटा की ते बॉयकॉट करतले म्हणून जर 24 पर्यंत जायना। ताणें कितें आतां काम जाता, तांणी सरकाराच्या बरोबर आतां हे काम गोंय सरकार करतले, केंद्रीय सरकार करतले। सरकाराच्या विरोधात भूमिका घेवन तांकांच ते स्वता त्रास करून तांणी करचे न्ही, बरोबर रावचे, पार्टी बरोबर रावचे आनी आमचो सगळ्याचो 100% सपोर्ट ताका आसा, आमी सपोर्ट ताका दितात। त्यामुळे तांणी निश्चितपणे विचार करतो, तांचें काम भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि भारतीय जनता पार्टी म्हणून करतलीच करतो। ऑर्डिनन्स ते लिगल हातून ते ठरयतले न्ही, ते काम चालू आसा। तो एसटी कमिटी सांगता की डबल इंजीन फेल करून तुमकांय तशें दिसता कितें एसटी रिजर्वेशन नोटिफाय करपाक कसल्या गोष्टी प्रोसिजर असतील तो प्रोसिजर चालू आसा आणि तो प्रोसिजर पॉझिटिव्ह हातून चलता। ताका ते स्वता जाणात, हांव तांच्या वांगडा स्वता गेला आनी प्रोसिजराचेर स्टेप बाय स्टेप आज सीएमा कडेन सगळे तांचे रिपोर्ट कितें कितें जाय ते सगळें हे सगळें चालू आसा। सीएमाक सुद्दां गोष्टीचे काही गोष्टी सीएमान धाडून दिल्ले। सरकारान खंय तरी फोटेले म्हणटात ते। पळय, हो विशय खऱ्या अर्थान आज कोर कमिटीच्या मिटिंगेत आयलो आणि ह्या विशया संदर्भातले सरकार म्हणून मुख्यमंत्री पाठपुरावो करत आसा आणि आजच्या ह्या कोर मिटिंगेत डिसिजन जाल्लें आसा की होम मिनिस्टर आणि पीएमाक मेळपाचें, पार्टी डेलिगेशन आनी सरकार अशें दोनूय जाण वचून मेळपाचें आणि तो विशय टॉप प्रायोरिटीन बिफोर लोकसभा इलेक्शना पयलीं जसो आसलो असो निर्णय तेंच्यांनी प्रेजिडेंटा कडेन अपॉयंटमेंट मागपाचो तेंचो प्रयत्न चालू आसा। जो हो विशय आसा न्ही प्रेजिडेंट डील करिना, हो विशय आसा न्ही प्रामुख्यान जो आसा न्ही होम मिनिस्टर आणि जास्तीत जास्त फुडें वचून जो आसा न्ही प्रायम मिनिस्टर त्या विशया संदर्भांतले म्हाका दिसता एक फाटल्या 8 दिसां भितर जो आसा न्ही मुख्यमंत्र्यान जो आसा न्ही सरकार म्हणून पेपरवर्क केल्लें आसा आणि ह्या विशयांतली म्हणजे गोंयांतल्या अन्य विशयांतल्या संदर्भात टॉप प्रायोरिटी दिवन जो आसा न्ही हो विशय रिजॉल्व करपाचो संदर्भात आसा न्ही सरकार आनी मुख्यमंत्र्यान 24च्या इलेक्शना पयलीं जातले किंवा 27च्या इलेक्शना पयलीं शक्यतो आसा न्ही जो विशय म्हणजे जे टॅक्निकल गजाली आसा त्यो बिफोर म्हणजे लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं सुरू जावच्यो अशा तरेचो विशय वयर कळिल्लो आसा, वयर पेपरवर्क केल्लें आसा आणि प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री
पार्टी हे सगळे डेलिगेशन वचून आसा न्ही ते माननीय आमचे अमित शहाजी होम मिनिस्टर तांकांय मेळटले आनी पंतप्रधान ते कित्या खातीर डिले जाता सर कितें रिजन आसता ना डिले सेन्सेस जो आसा 2021 सेन्सेस जावंक ना 2011 सेन्सेस त्या बेजाचेर ताणें हो विशय म्हणजे 2026 हें जातलें पण आमची जी मागणी आशिल्ली 2011 जे सेन्सी आसा त्या बेजाचेर हो विशय आसा न्ही तसाच लावचो जसो आमी त्रिपुरात हो विशय निगल जाल्लो आसा आत्तां लेटेस्ट मध्ये जम्मू काश्मीर विशय आसा त्या विशयाचेर जावचो आनी त्याच प्रमाणे टॉप प्रायोरिटीन जे विशय हाय कमांडा समोर मांडपाक जाय हाजेर सरकार म्हणून मुख्यमंत्री म्हणून पार्टी म्हणजे आसा न्ही ताणें हो विशय टॉप प्रायोरिटी घेतलो आसा सर अनेक म्हादईचे पार्टीची एवरी मंथ किंवा 1.5 महिन्यानी कोर कमिटीची मिटींग असते एवरी पार्टीचे वेगवेगळे विषय सरकारातले काही विषय पार्टीक सांगपाचे आसता अशा विशयाच्या मध्ये डिस्कशन जाता आणि ओवरऑल लोकसभेच्या इलेक्शनाची तयारी आम्ही आतापासून सुरुवात केली आहे ऑर्गनायझेशनल आम्ही गिअर अप केला सो दॅट जेणेकरून काम फास्ट ट्रॅक जातलें आहे केंद्रीय जे पदाधिकारी बाकीचे येवपाचे आसा त्यांच्यो वेगवेगळ्यो मिटींग्स हे सगळे विशय आमी फुडें व्हरप ते नावाची चर्चा जाली साऊथ गोवा शॉर्टलिस्टिंग बीन कितें जाला नांवां सगळी दिल्लीची आहा नांवां हांगा काय ना सर आणि काल एस टी समाज ते म्हणतात हांवें काल स्टेटमेंट केला आज हाडलं प्रिंट आउट करून रिकॉर्ड घ्या न्ही सर 2027 पर्यंत एसटी रिझर्वेशन मेळटलें त्याच्या खातीर पार्टीचो सरकार 100% प्रयत्न करता आणि उरलेले जे सगळे आहा पळय न्हू त्यानुसार आमी बाकीचे सगळे फॉलोअप सुरू आसा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दिसांच्या गोंय दौऱ्यार आयल्या दाबोळी विमानतळाचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी शिश्टाचार मंत्री मॉविन गुदिनोन तिका येवकार दिलो आपल्या गोंय दौऱ्यान राष्ट्रपतीन सगळ्यांत पयलीं आझाद मैदानाचेर वचून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली सांगोळडा साईबाबाच्या देवळा कडेन विन्सेंट फर्नांडीस हांच्या घराक उज्यान पेट घेतली रांदपाच्या कुडींतल्यान उजो पातळिल्ल्याच्या उक्ताडार आयला सांजेच्या 8 वरांचेर उजो पालोवपी दळान घटनाथळार पावून उजो नियंत्रणांत हाडलो ह्या घडणुकेन विन्सेंटाच्या फामिलीक 2 लाखांचें लुकसाण जालां इंडिया स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अहवाला प्रमाण 60.62% फॉरेस्ट कवर गोंयांत आसा अशें स्पश्ट जालां 2009च्या तुळेन गोंयचें फॉरेस्ट कवर 9300 हेक्टरांनी वाड जाला अशें अहवाल म्हणटा गोंयचो सैम राखून दवरपाक गोंय सरकारान उबारिल्ल्या म्हत्वाच्या पावलाक लागून गोंयचो सैम आनीक पांचवोचार जाला अशी खोस रानमंत्री विश्वजीत राणे हाणें व्यक्त केला ह्यान फुडें गोंयचो सैम राखपाक सरकार आनीक यत्न करतले अशें ताणें म्हणलां आदल्यो गाडयो स्क्रॅप करपी गोंयकारांक नवी गाडी घेतना 15 ते 20% मीटर करांत सूट दिवपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला हे विशींची अधिसुचोवणी गोंय सरकारान जारी केला स्क्रॅप गाडयेचे सर्टिफिकेट ऑफ डेपॉझिट दाखयल्या उपरांत ह्या मोटर करांत 15% नाजाल्यार गाडी स्क्रॅप केल्या उपरांत 50% मोबदलो दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला सार्वजनीक गाडयां खातीर 8 वर्सांची जाल्यार हेर गाडयां खातीर 15 वर्सां मेरेन कर सवलत दितले अशें ह्या अधिसुचोवणेन म्हणलां
चांद्रयान-3 लँडर फाल्यां 23 ऑगस्टाक सांजवेळा 6 जावन 4 वरांचेर 25 किलोमीटर उंचाये वयल्यान देंवतलो. ताका 15 ते 17 मिनटां लागतली. चंद्राची आनी लँडराची परिस्थिती पळोवन फाल्यां देंवोवप काय ना ते थारायतले. फाल्यां ते देंवोवप योग्य ना जाल्यार 27 ऑगस्टाक लँडिंग करतले अशी माहिती इस्रोन दिल्या. साथ में इसमें जो है लेसर बेस्ड जो है एल्टीमीटर और वेलोसिटी मीटर्स लगाए गए हैं, जिनसे जो है इसकी गति और जो ज़मीन से जो घटती जा रही दूरी है उसका क्षण क्षण पर पता चलता जाता है. तस्वीरें लेकर के मेमोरी में जो तस्वीरें हैं उनका तुरंत मिलान होगा, ताकि जो है ये जो उतार है वो एकदम जो है एज प्रिस्क्राइब्ड रूप में हो. और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उतार जो है बहुत सफल होगी. यद्यपि वो 15 मिनट या 19 मिनट जिस दौरान ये अपनी कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ज़मीन पर उतरेगा, उस क्षण ये पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में होगा और उस समय किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता है. और देखना ये है कि हर तरह से ये लैस है और उम्मीद है कि ये उतार जो है सफल होगी. देखिए, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो है उतार के समय कई चरण हैं. शुरू में जब ये अपनी कक्षा से इसको निकाला जाएगा चंद्रमा की तरफ उतारने के लिए, तो उस समय इसकी गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी. इस गति को कम करना है. तो चूँकि ये अपने ऑर्बिट में लेग्स फॉरवर्ड मोड में है, तो इंजन फायर करने के साथ साथ इसकी गति कम होगी, क्योंकि वो इसको वापस दिशा में इसको पुश करने की कोशिश करेगा जो इंजन फायरिंग. तो उससे इसकी गति कम होगी. और जैसा कि कैलकुलेशन के हिसाब से है, 30 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक रफ ब्रेकिंग में लाया जाएगा, तब इसकी गति जो है करीब 450 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी. फिर वो समय है एटीट्यूड होल्ड का, जिसका मतलब ये है कि जो लैंडर रोवर है उसका अंतरिक्ष में कैसा भी झुकाव है, उसमें करीब 50 डिग्री का एक झुकाव लाना है, जो कि गंतव्य स्थल की दिशा में इसको किया जाना है. तो उसके बाद जो है फिर से जो है इसकी गति धीमी करके और इसको ज़मीन की तरफ जो है लाया जाना है. अपने पथ में जो है ये आगे चलता जा रहा है और इसकी दूरी चंद्रमा की सतह से कम होती जा रही है. फिर इसके बाद जो हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा जो हैं वो इसके ऊपर जो लगे हुए हैं, वो उतार के आखिरी क्षणों में जो तस्वीरें लेंगे, उसके आधार पर ये सॉफ्टवेयर ये तय करेगा कि उतरने की जगह पूरी तरह से निरापद है या वहाँ कोई बोल्डर्स हैं. नहीं तो इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग है कि अपनी जगह को थोड़ा सा करेक्ट करके उतार की जगह हल थोड़ी सी बदल सकता है और उसी हिसाब से उतर सकता है. सागर स्पोर्ट्स क्लबा वतीन कुडण्या हांगसर कुडणेश्वर देवळान फर्स्ट ऑल गोवा मेन सिंगल रँकिंग कॅरम टोर्नामेंट आयोजीत केल्लो. गोंयभरच्या 90 सर्तकांनी ह्या कॅरम टोर्नामेंटांत वांटो घेतिल्लो. टोर्नामेंटाच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान मुखेल सोयरो म्हूण हाजेरी लायली. ह्या कॅरम टोर्नामेंटाक गोंयभरच्यान कॅरम मोग्यांची उपस्थिती आनी बरो प्रतिसाद लाभलो. ह्या टोर्नामेंटाचे पयले इनाम मडगांवच्या मलंग रायला हाका, जाल्यार दुसरे इनाम रायबंदरच्या अभय कारंदे हाका फावो जाले. तशेंच एमर्जिंग प्लेयर म्हूण सांखळेच्या विराट च्यारीक, जाल्यार मॅन ऑफ द टोर्नामेंट किताब शाबा डोंगरीकार हाका फावो जाले. सागर स्पोर्ट्स क्लबा वतीन राबयल्लो हो कॅरम टोर्नामेंट तोखणायेचो आसा. कॅरम मोग्यांक उर्बा दिवपाक फुडाराक अशा टोर्नामेंटाचें आयोजन भोव मोलाचें थारतलें, हातूंत कांयच दुबाव ना. मडगांवच्या लिंगीक चळणूक प्रकरणांत जाल्ले आरोप हे फटीचे आसात. देखून आमचो दोतोर प्रकाश ओदी हाका पुरायपणान तेंको आसतलो अशें ताच्या बऱ्या मागप्यांनी क्लिनिकाच्या भायर जमून स्पश्ट केलें. चायल्डहूड वळखता कितें तो आमगे फॅमिली डॉक्टर आनी डॉक्टर एकदम बरो. हांवें अशें केन्नाच ताका कांय आयकुना कितें, आनी हे मुद्दाम ताका कितें तरी हें करपा लागून हें केलां, डिफेम करपा खातीर. Doctor is a very good neighbor of ours. इतली 25 वर्सां जालीं हांव मेनावली काजार जावन आमकां डॉक्टरान केन्नाच असली करंट करूंक ना.
जाल्यार आतां हे चेडूं सांगता जाल्यार येदे राती 10 वरांचेर म्हजो एकूच प्रश्न आहा ते चेडवा 10 वरां रातीर तूं एकले कशें येयले क्लिनिकाक आमी देखून भयणा जाल्यार आमच्या घोवा बारा आमच्या भयणा बारा वो आमचे जावे बारा कोणाच्या बारा सांगाता घेवन येता ते चेडूं रातची 10 वरांचेर दोतोरा बरें एकले कशें येयले आनी येयली ती बरो चॅकअप करून भायर वचून मागीर ही 2 जाणांक भितर घेवन येयली म्हणून आमी आजले फेसबुकार जाल्यार हे चेडवाचें कितें अशें तुका लागून सगळे वस्तुऱ्यांचें नांव पिड्यार जाता तुका तर नाका आसलो मेल डॉक्टरान तुका चॅकअप केल्लें तुवें फिमेल डॉक्टरा बरें वचपाचें असलें फॉल्स एक्युजिशन घालपाचें न्हू तुका लागून जायते जाणांक त्रास जाता खारवेल एरियाचे एकूच डॉक्टर आसा डॉक्टर प्रकाश चौधरी हांगा हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळे येता आमी आमगेले बायल्यो घेवन येता भुरग्यांक घेवन येता आजून तेसो मिसबिहेव काय हांव पळोवंक ना केन्ना डॉक्टर ही इज ए गुड पर्सन एक्चुअली सो अशें कितें बी करून एलिगेशन लायता जाल्यार आमी विश्वास बी करना आनी आमी डॉक्टरा बरोबर एनी टायम आमी आसा आमी कोर्टाचेर बी जाय जाल्यार उलोवपाक येवपाक शकता आमगेल्या घराच्या बायली बी येवपाक शकता थिंग सांगपाकू डॉक्टर केन्ना अशें बिहेवियर केन्ना अजून करूंक ना हांव त्या डॉक्टराक बरो वळखतात 5 वर्सां पयलीं येवन गेलो तेका ट्रिटमेंटूय बरो आनी तेन्ना ते बायलो बिलो खूब आसता पूण हांवें केन्ना ते कंप्लेन आयकूं ना आतां जे कोण डॉक्टर आहा मेल डॉक्टर त्यात भितले बायलांक बिलांक ट्रिटमेंट करपाक आनी जे कोण आतां भुरगीं पळय आतां न्यू डॉक्टर जातात तेवूय भितले डॉक्टर जाता भुरग्यांची बायलांक बिलांक तपासपाक किंवा क्लिनिकाक भितले भशेन नागोर एलिगेशन घाल जाल्यार एंड दीस इज समथींग व्हेरी ते एक्सट्रॅक्शन म्हणजे एक्सट्रॅक्शन करपाचें हे प्लॅन चालू आहा कित्याक कांयच मेसेज अशें आयकपा येता की 27 लाख मागीर 9 लाख मागीर 8 लाख हे भशेन आयकपा येता आतां हे जर खरेंच जाल्लें जाल्यार ते लोक पयशे लागून कित्याक एग्री जाल्ले डिमांड कित्याक आयलो पयशांचो हाजेर सारकी कारवाय जावपाक जाय कित्याक हे भशेन पळय डॉक्टरांचें नांव पिडार जावप म्हणल्यार सारकें हे सारकी न्हू हें कित्याक मुखार मागीर लोक डॉक्टरांनी विश्वासूय दवरपाना वचपा डॉक्टरा फुडल्यान वचपाना आनी जे कोण डॉक्टर आहा बरें काम करपाक तेंचे नांव हे भशेन पिडार जाता मुखार भुरगे डॉक्टर जावपाकूय फुडें सरपाना सो हेजेर सारकें आमगे पुलिसांनी सारकी कारवाय करची सारकें फ्रॉम द रूट कितें स्टार्ट जालें कितें जालें कोण कितें त्या टायमार इतली लेट येवपाक कारण कितें पण येयल्ले म्हणटा कारण कितें आनी जे पळय लोक येताले बायल म्हणटा तेंचे कडेन विचारचें इतली वर्सां रेगुलर तेगे पेशंट्स आहा तेगेले तेंचे कडेन खबर काडची पुलिसांनी सामुहीक शेती करपाक शेतकारांनी फुडें येवचे असो उलो दिवचलच्या विभागीय शेतकी कार्यालयान मारला आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पने खाला दिवचले घेतिल्ले जागृती बसके वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती शेतकारांक दिवचलच्या शेतकी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली खूप बरी न्यू स्कीम लॉन्च केली असा सो भितर 20,000 पर हेक्टर एक हेक्टर म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मीटर 10,000 स्क्वेअर मीटर आणि सपोज जर तुम्ही नाचणं रोयता जाल्यार तुमकां 20,000 मेळटा अशें तुमकां मॅक्झिमम 2 हेक्टर 20,000 स्क्वेअर मीटर जर तुम्ही रोयता न्ही जाल्यार तेजेर तुमकां 20,000-40,000 इतली सबसिडी तेजेर मेळपाक शकता ओके जर कोण इच्छुक आसा जाल्यार आमचे कडेन येवन आमकां एप्लिकेशन फॉर्म दियात आणि मागीर आमी तुमचे स्कीम प्रोसेस करून हेड ऑफिसार धाडटा आणि मागीर तुमचे जे सबसिडी आसा ती तुमकां डायरेक्ट बँक अकाउंटार तुमच्या येतली सल्लो तुमकां हांव आसा की गोंयांत जी पिकां प्रचलीत आसा त्या सगळ्या पिकांक सबसिडी आसा ताचो विचार करचो गोंयांत आमची पिकां आसा तातूंत एक सुपारी सोडीत जाल्यार जवळ जवळ सगळ्या पिकांक गोवा सरकार एज वेल एज आमच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मोहीम म्हटल्यार नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशनाच्या माध्यमांतल्यान सबसिडी आहे तातूंत आमचे काजू कलम आहे सगळ्यांक आवडटी गोष्ट म्हटल्यार काजू मागीर माड मागीर केळमे हे आमच्या आवडट्यो गोष्टी ह्या गोष्टी खातीर सगळ्यो सबसिडीज आसा दोनूय वटेन आनी हाच्या खातीर कितें करप आसता तर ताचें एक स्पेसिंग आसा तें तुमी सांबाळपाक जाय काजू लायत जाल्यार 7 बाय 7 मिटरांक घालप माड लायत जाल्यार किमान 8 बाय 8 मिटरांचें अंतर दवरूंक जाय 2 माडां आंबे रोयतले जाल्यार 10 मिटरांचें तरी अंतर दवरूंक जाय बाकी चिकू बिकू ही गोष्टी किमान 6.5-7 मिटरांचें तरी लांब जाय जर केळमे रोयतले जाल्यार 2 मिटरांचें तरी अंतर बाळगूंक जाय जर सुपारी रोयतले जरी तिका सबसिडी नासली जाल्यार ताका साधारण 2.5 मिटरांचेर तरी कवाती लावपाक जाय ह्यो गोष्टी तुमी जर मेंटेन केल्यार तुमचें पिकूय बरें जाता फुडें तिचें उत्पन्नय बरें जाता आनी ती घेतलेल्या सबसिडीचो कितें तेचो यूजूय जाता सो काजू कलम जर तुमी करता 2-3 पद्दतीन आमी ती सबसिडी करता केन्ना बागायतदारा कडेन आमची स्कीम आसता की तांच्यांनी तुमचे कडल्यान थोडे पयशे घेवप आनी उरलेले पयशे आहा ते तुमच्या सबसिडीच्या रुपान आमी बागायतदाराक दिता अशी स्कीम चलता किंवा तुमी डायरेक्ट रजिस्टर्ड जे नर्सरी आसा तेतल्यान काजू कलम घेवपाक जाता तुमी कवाते घेवपाक जाता
गव्हाचे स्वतः काढलेले असत जाल्यार चलता घरा कडेन किंवा भायल्यान विकत घेतलेले चलता. ते ठिंबक करी जाल्यार आमकांय कितें फीडबॅक घेवंक मेळटले ही बाग कित्याक सद्या बरे मोठे शेतकार तेंच्यांनी जर हे करी जाल्यार देशाक फायदो आनी आमच्या शेतकऱ्यांकूय फायदो. आनी कितें एकदा अश्यो थोड्यो गोश्टी आसा आमी मोठे मोठे शेतकार कितें करता आपल्या हेतू घरा कडेन व्हरता आनी दाखयता आमकां कितें केलां कितें केलें. ही थोडीशी योजना आसा म्हणजे हांवें कितें केलां हिणें कसो चोपो लायला तिणें कसो भाजी केल्या हें दाखोवंक जाय मागीर कामकाक तुजे वयल्यान चलता. ही सामकी काळाची गरज. आतां कितें केलां थोड्यांक फीडबॅक हाडूंक जाय जाल्यार आतां तो रोड सुद्दां तेका सबसिडी आहा तो 60 फूट 75 फूट असो रोड येता तेका कोचूल येता म्हणजे जाय तितलो वाडूंक मेळटा. म्हापशा बाजारात दिसान दीस बेकायदेशीर विक्रेत्यांची वाड जायत आसा. देखून हाचेर बेकोबेग कारवाय करची तशेंच बाजारात आपतकालीन सेवेची सोय करून दिवची अशी मागणी घेवन म्हापशा बाजारकार संघटनेच्या वांगड्यांनी नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांची भेट घेतली. तेन्ना तांच्यो ह्यो सगळ्यो कागाळी तिणें आयकून घेतल्यो. बाजारात आशिल्ल्या सुलभ शौचालय तशेंच हेर सगळ्या गैरसोयींचेर रोखडीच उपाय येवजण काडटले अशें आश्वासन नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हिणें दिलें. आमकां रिक्वेस्ट आहा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ते केबल बदलचे सगळे कळ्ळें तुका आनी सगळे न्यू केबल करचे. केबलीन कितें आतां ते सगळे वयर जाळे जालेले आसा केबलीचे वरसून वचून पळयत जाल्यार सो ती शॉर्ट सर्किट जाता. उजो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लायटी खातीर उजो पडटा फकत उजर कांय नासता जॉला काय तर दुकानांनी सकयल नासता वयर जे वायरी वयतात पळय ती वायरी खातीर शॉर्टी खातीर सगळें उजो जाता आनी तो केन्नाय लागता दिसाचो रातचो. आमी एप्लिकेशन एक दिलेलें आहा तांकां की एक गॅरबिडी येवंक जाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान दिलेले आहा वायरी बदल हे थोडे कामां जावंक जाय. जो फंड येता गव्हर्मेंटाचो फंड एक सोडा मार्फत एक फंड येयलो आमकां ते सुद्दां हेंच्यांनी तो परत रिटर्न धाडलो कळ्ळें तुका. सो म्युन्सिपाल्टी थंय काम करपाची यथाशक्ती म्युन्सिपाल्टीन धरून जाय. गव्हर्मेंटाचो फंड येता तो बाजारा खातीर यूज करूंक जाय. ही 3.5-4 कोटी आमी दिता रेवेन्यू ते 3.5-4 कोटीचे म्हटल्यार 1 कोटी सुद्दां म्हणनात ते 20-25 लाख रुपया गटार साफ करता मायनर कितें कामां करता. आनी हो सगळो रेवेन्यू आहा न्हू हे सगळे कावन्सिलर आहा 20 ते वापरतात बाजाराचो रेवेन्यू. सो बाजाराचो कितें बेनिफीट आहा लोकांनी भाडें भरपाचें ना म्हणजे हांवें लोकांनी भाडेंच भरपाचें ना ते तुमी मेंटेनन्स जर आमकां कांय दिना दुकानां तुमची म्हणटा ओनर तुमी म्हणटा आमी लेसे म्हणटा पण तुमी तेजी सर्वीस कांयच दिना आमकां. आनी भाडें भरमसाट वाडयलेलें आहा हावस टॅक्स डबल केलेलो आहा भाडें डबल जालेलें आहा सायनबोर्ड डबल झालं सगळें डबल केलेलें आहा म्हणजे सर्वीस झिरो लायटीचें बील वाडयलेलें आहा हेंच्यांनी कमर्शियल केलेलें आहा. सर्वीस कांयच ना बाजारा खातीर फक्त हे 3.5-4 कोटी खंय वयता हें तुमी विसरूंक जाय मिडियन इतले पयशे खंय डायवर्ट जाता हे आमचो डायरेक्ट रेवेन्यू म्युन्सिपाल्टी हावस टॅक्स रेंट सायनबोर्ड सगळो रेवेन्यू खंय वयता म्युन्सिपाल्टीचो तो हिशोब लोकांनी तांकां विसरूंक जाय म्हापशेच्या जनतेन विसरूंक जाय बट तुमी इतले सर्वीस दिता सर्वीस खंय आहा तुमी गटार हे म्हापशेचें दुर्भाग्य 20 वर्सां जालीं हे तुमकां आयकून वाद येयले आनी आमकां हे इश्यू रेस करून वाद येयले आमी थकले सामके. आतां विटलो आतां बाजारांत 4 लोक येयले कोण येवपाक तयार ना कांयच जावचें ना हे सरळ सांगतात कित्याक हे सीपी बदलता सीओ बदलता एडमिनिस्ट्रेशन कांयच जायना. आमी थकले अक्षरशः थकल्यात लोक म्हापशेचे लोक थकल्यात बाजारकारूय थकल्यात रिक्वेस्ट करून एक्चुली भीक मागून थकले आमी. आतां आमकां तो मार्ग बदलचो पडटलो हेंचे मागून थकले हेंचे कडेन आमी रेवेन्यू दिता GST दिता सगळें दितात पण परते आमकां कांय केन्ना मेळना. आमकां सोडून दी माणकारांक आमकां जायच पडटलें लोकांक जे म्हापशेचे पब्लिकांचे जे मार्केट आसा म्युन्सिपाल्टी म्हापशेचे पब्लिकांची तांकां कितें सोय आसा एंट्रन्सा ब्लॉक आसात एंट्रन्सा भितर सरपाक ना लोकांक जाणटे पडटात हँडिकॅप लोकांक तर वाटूच ना भितर येवपाचेंच ना बायलांक संडास ना सारके वचपाक बाजारान येयले जाल्यार आनी आमी फक्त नाचता कितें बिगस्ट मार्केट इन गोवा म्हणून कॉलर टायट करतात पण बिगस्ट मार्केट इन गोवाची दशा कितें जाला ती कोणाक पडलेलें ना म्युन्सिपाल्टीक ना आमदाराक ना गव्हर्मेंटाक ना टुरिझम मिनिस्ट्रीक ना म्हापशा मार्केटाचेर कोणाकूच लक्ष ना. आतां फाटीं आमकां फंड येयलो तो हांचे मुन्सिपाल्टी युटिलायज करूंक जालो ना प्लॅन यूज जालो ना जो पयलीं 20 कोटी येयलो तेजो प्लॅन जावंक ना अप्रूव जावंक ना परत 12 कोटी फंड येयलो तो जिसुडान काडून दवरलो प्लॅन तो बी हेंच्यांनी अप्रूव करूंक ना. रिजन हेंचे तांकां खबर आमकांय दाखोवंक ना प्लॅन कितें येयला तो पण पेपरा वरसून वाचलें की 12 कोटीचे फंडाचो प्लॅन काडलो आनी तो प्लॅन हेंच्यांनी मिटिंगेन कावन्सील मिटिंगेन भायर मारलो. सुपरवायझर आमच्या नेमलेले आसा त्या सुपरवायझरान एक्चुअली तेंचेर वॉच धरपाक जाय कोण एक्स्ट्रा वॉर्डान कोण आसा खंय आसा तांकां उखलपाचें पण ते आतां पळयना काय कितें कांय हें ना तांकां आतां डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाक लागले कोण आसा जाल्यार तांकां ते क्लियर करूंक लावपाचें. सद्या तरी दिला तांकां थंयसर बसपाक की सगळ्याक थंय बसताले युनियन फार्मसी कडेन म्हणून तांकां थंय हाडून दिला की सगळें थंय कन्सेशन जातालें म्हणून. तो जी सोडासून 20 crore असो येवंक नासलो आमकां पण तो
आमकां एक प्रपोजल आसलो आमकां की ते हे आसा पळय बिल्डिंग्स आसा पळय जी गणपती पुजता पळय ती लेन स्टेबिलिटी दिवपा खातीर ती एका रिनोवेशनाक हाडची म्हणून तो That is the same 20 crore the government had planned दिवपाक रेनोवेशनाचे कितें तशें ते सेम फंड ते तितूंतले ते फूल अमावंट ना तो ते 10 crore आहले पूण तितूंतले आमकां थोडे म्युनिसिपल फंडासून घालचे पडटाले असो तो प्रपोजल आसलो पूण तेन्ना तो कावन्सिलान घेवंक ना प्रपोजल म्हणून तो उरलो. सो चवथीचो आतां बाजारूय येवपाचो आसा सो मार्केटान 2च टॉयलेट आसा आनी सो जे तुमी आश्वासन दिलां मार्केट असोसिएशनाक की टॉयलेट जो सुटावो आसा प्रश्न तो जातलो चवथी पयलीं अशें तुमी आश्वासन ते मडके बाजाराचो आसा पळय तेजेर आमी जाता तितलो सुटावो करूंक करतली प्रयत्न कित्याक ऑलरेडी तो ताका दिल्लोलो आसा एका बापू कॉन्ट्रॅक्टराक आनी दुसरो आसा तो आसा शांतादुर्गाच्या सायडीक आसा तो अंडर कन्स्ट्रक्शन करपाचें म्हणजे आतां पळया न्हू तेका तो सर्टिफायड केल्या उपरांत मागीर तो आमी चवथी पयलीं हें जातलें चवथी पयलीं जावचो ना पूण तरी तो इन यूज आसा दिसता युनियन आसा. सो एडिशनल ऑप्शन कितें आसतलें जेन्ना वेंडर्स आतां खूब प्रमाणान तरी वाडटले आमची 2 आनी आसा न्हू हो सुलभ टॉयलेट आसा एक हेजे कडेन आसा तो आराम सोडा कडेन एक तो आसा तो मार्केटान एक तो आसा तशें ऑप्शन आसा न्हू सगळें. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळय आवाज गोंयचो हे बुलेटीन खंयच वचूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.